ऑथॉरिटी समज फ्री हँड रेडी ना जाल्यार असले एक्सिडेंट जावंक शकता. थँक गॉड आयज हांगा झाड पडला ती आनी कोण एक्सिडेंट बीन जावंक ना. इमॅजिन जाल्लें जाल्यार वाय आर वी वेटिंग फॉर समथींग टू हॅपन. सो वाय इज द ऑथॉरिटी इज नॉट फ्री हँड रेडी. आय थिंक आमकां रेडीनेस जावपाची खूब गरज आसा आनी असलें आमकां आतां झाड पडला म्हणून आमी झाड कापता म्हणून तशें जावपाक जायना. मॅम तुका कितें म्हणपाचें हेच्या बद्दल? हे झाड पडला, माड पडला आणि आता काम सारकें नेटान चलता, हेच्या बद्दल कितें म्हणपाचें? दिसता माड पडून 5 मिनटान हांगासर क्लॅरिटी जाल्ली आसा. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की हो एक बिझियस्ट रोड आसा. ओके, दीस रोड इज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम अंजुना आरपोरा आनी कलांगूट कांदोलीम. सो म्हाका दिसता सुदेश मयेकरान एक बरें काम केल्लें आसा की ताणें रोखडेंच सगळ्यांक आपोवन हांगासर अथॉरिटीजांक आपोवन फास्ट हांगासर क्लियरन्स करून दिल्लें आसा. तशेंच हांव लोकां कडेन मागता तुमची असली कसलीं झाडां आसा ज्या रस्त्याच्या देगेक आसा आनी ती जर डेंजरस आसा जाल्यार ते फुडें कापून घेवपाची अथॉरिटी. डोंट वेट फॉर द मेजर एक्सिडेंट टू हॅपन. पूण हे आतां माड पडलो या झाड पडलें ते बरोबर लोकांच्या वर्किंग टायमासान घरा वयच्या टायमार पडल्या. कितें इन्सिडंट जाला, कितें जाला मॅम? देवाच्या कृपेन म्हाका दिसता कोण कांय हर्ट जावंक ना. ओके, बट कितें इनकन्विनियन्स कितें जाल्यार लायट वयता. सो मेजॉरिटी एक्चुअली आमी लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय. अशी खंयची झाडां आहा न्हू ती कातरूंक लावपाक जाय अथॉरिटीजांसून. तेंच्यांनी सांगूंक जाय बाबा थोड्यान कितें आमचो माड आपूण तो रस्त्यार पडत पडात. दॅट इज मोर डेंजरस. कोणाची लायफ वता जाल्यार. पूण देवाच्या कृपेन हांवें कांय जावंक ना. सांग बाबा तुजें कितें म्हणणें आसा हेच्या बद्दल? तुजी मत कितें आसा की ही झाडां पावसा पयलीं गोवमेंट जावं PWD जावं पंचायत जावं इलेक्ट्रिसिटी हेच्यांनी पयलीं हेचें प्रिकॉशन घेवंक जाय की ना? हेच्या बद्दल कितें उलोवपाचें आहा तुका? प्रिकॉशन घेवंक जाय आनी त्या पद्दतीन प्रिकॉशन म्हाज्या हिसपान घेतलं आसतलें. पूण आयज तो पावस येयला पळय, तो वारो येयला पळय, तो मातसो डेंजरसच वारो आहलोलो. तो असो घुंवन वारो आहलोलो त्या कारणान हो सायडीचो माड जो आसा पळय तो तुटून पडलो आनी तेणी सायडीक आंबो आहलो तेकाय घेवन देंवलो तो. पूण वॉर्ड मेंबर प्रकाश शिरोडकर, सुरेश मयेकर हेंच्यांनी बरें काम केलेलें आहा. इतल्या बेगीन तेंच्यांनी JCB हाडली. मागीर सुरेशान तो ट्री कटरवाल्याक हाडलो आनी ते 5 कामां करून घेतली आनी एका वरा भितर हो रोड क्लियर केलो. नाल्यार जर तर कोण हांगा पावोंक नासलें जाल्यार म्हाका दिसता रातभर हेंच आसतलें आहलें. कित्याक ते खूब व्हडलो माड आनी व्हडलें झाड आसलेलें. ओके, थँक्यू बाबा. सांग रे तू. काय ना आमो वारे भरपूर येयले, आमो पडलो. इमिजिएट सगळे लोकल एकठांय जाले आनी तो आमो रस्तो तरी क्लियर केला. बाकीचे जे कितें आहा प्रुनींग गरज आसा. लायटीचो डिपार्टमेंट, पंचायत, MLA सगळे मेळोन जर रस्त्यार ज्यो लायनींगचेर वायरी हे आहा खाने ते प्रुनींग करपाची गरज आहा. इतलेंच आनी कांय ना. थँक्यू सुरेश बाबा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.